साळगाव कोयर व्यवस्थापन प्रकल्पार पुराय गोंयचो कचरो हाडप सारकें न्हय। हो प्रकल्प खासा उत्तर गोंयच्या कोस्टल बेल्ट कोयरा खातीर आसा। कळंगूट कम्युनिदादीन जागो दिलो म्हण हो प्रकल्प जालो अशें आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हो प्लांट कितल्या बरो चलता आणि पुराय गोंयांतलो कचरो ह्या प्लांटान येवंक शकता? ना, पुराय गोंयाचो न्हू, नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाचो कचरो थिंगा येता, बऱ्यापैकी ट्रीट जाता आणि तेजो मॅन्युअर जाता। वेट वेस्टाचो ड्राय वेस्ट आमी वी आर सेंडिंग इट टू सिमेंट फॅक्टरीज वेर दे बर्न इट, इन्सिनरेशन टेक्नॉलॉजीन बर्न जाता। म्हाका दिसता हो प्लांट जो साऊथ गोवान एक चालू जाला तो आनी हो मेळोन गोंयचो जो वेस्ट जनरेट जाता वेट वेस्ट हो क्लियर जातलो आणि ड्राय वेस्टूय बेल करून गोंया व्हरता। स्वता जावन तुमकां वेस्ट मॅनेजमेंट गुरू अशें म्हणूंक शकता आणि लोक म्हणटात की मायकल बाबान पयल्यान पयलो प्लांट केलो गोंयान आणि तो आपल्या मतदारसंघान केलो। आता तुमकां ब्लेसिंग तेन्ना आमकां मनोहर पर्रीकराचें मेवलें आनी आमी जो इंटरनॅशनल टूर केलो तेतून वेस्ट सोजमान घेवपाक, ट्रीट कसो करता तो पळोवन घेवपाक आनी कशें तो प्लांट बांदपाक जाय तो आमी 100% तितून हें घालून मत घालून ते आमी कंप्लीट केलो। हे श्रेय जें आहा हें मनोहर पर्रीकराक आमकां आनी आमच्या वांगडा जे लोक येयल्ले त्या टायमार फॉर द टूर इन इटाली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी तांकां वयता आनी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता कित्याक कोणूच जागो दिनासले। आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कलंगूट कम्युनिदादीन जागो दिलो म्हणून हो बरो प्लांट जालो। लोकांक पळोवपाक मेवले, कचरो एक कडेन येयलो। केन्ना केन्ना असो लोकांक दिसता की सगळोच कचरो थिंगा येवंक जाय, तशें जायना तें। सावथाचो सावथाक वचपाक जाय।